नमस्कार पोया अपडेट खबरो अहवाल दिवंक कॅबिंग कमिटीक म्हयन्याचो प्राज 15 मार्चाक अहवाला उपरांत निर्णय सुप्रीम कोर्टान केले स्पष्ट काडिल्ल्या मिनाचे ई ऑक्शनिंग सुरू सरकारान जोडले 15 कोटी तेजपालाक जामीन अर्जाचेर अंतरीम थाकाय दिवंक हायकोर्टाचो न्हयकार तेजपाल म्हणटा ताचे आड सुडाचे राजकारण सीसीटीव्ही फुटेज पळयल्यार जातले स्पष्ट सुनावणी 4 मार्चाक दाबोळे नव्या टर्मिनलाचेर विमानां देवंक सुरू मुंबय सावन गो एराचे विमान देवले 170 प्रवाशांक घेवन माविनान दिलो येवकार वास्कोचो आमदार म्हणटा टर्मिनल तयार नासतना गडबड लॅपटॉप टॅबलेटांच्या कोंत्रादांत स्कॅम ब्लॅक लिस्ट केल्ले कंपनीक कोंत्राद मुख्यमंत्री पर्रीकार इन्फोटेक चेअरमॅन सुभाष फळदेसाय आनी अधिकाऱ्यां आड क्रायम ब्रांचीत कागाळ आनी राष्ट्रीय खो खो सर्तीत रेल्वेचे चले आनी केरळची चलया जिखली महाराष्ट्र दोनूय गटांत उपवस्थात खबरो विस्तारान अहवाल दिवपाक कॅपिंग कमिटीन आनीक 3 म्हयन्यांचो वेळ मागलो मात सुप्रीम कोर्टान फक्त म्हयन्याचो प्राझ दिला 15 मार्च मेरेन कमिटीक कोर्टाक रिपोर्ट दिवचो पडटलो उपरांत 24 मार्चाक मायनिंग केशीचेर सुनावणी जातली हो अहवाल आयले उपरांतच निर्णय दितले अशें सुप्रीम कोर्टान सांगला ताका लागून ह्या सिजनात मायनिंग सुरू जावपाची शक्यताय उणीच दुसऱ्या वटेन काडिल्ल्या मिनाचे ई ऑक्शन सरकारान सुरू केले 50 लाख टन मीन 93 कोटी ऑक्शन करून सरकारान आपले तिजोरेत सरळ 15 कोटी जोडले 53,000 tons were offered for set off price of 68.14 crores. We have got bids which are 38% higher than the set off price for 93.81 crores. Except one lot of 1200 tons at MPT, we have to vacate the mineral in 30 days, for which whatever assistance is required will be provided by the state government. We expect to put in next e-auction, declare it in next 7 days. Now, this money will go in a escrow account, 10% royalty plus 5% VAT plus transport cess of 20 rupees per ton plus some handling charges of 2 rupees per ton fees. They will have to be paid separately to the government. Around 15 crores will be government's. Durga Mining Company Goa, Fomento Resources Private Limited Goa, Royaline Resources Maharashtra, Seda Sterlite Limited Goa, Bagadia Brothers Private Limited Chhattisgarh, Agarwal Minerals Goa, and Kineta Global Limited Andhra Pradesh, Sudhar Industries Limited Maharashtra. Government intends to declare the rate of barge transportation and truck transportation, and we will also register barges for anyone to take the material to the port. So basically barge movement will start with this. The second lot will have truck movement. गोयच्या मायनिंग केसीचेर सोमारा सुप्रीम कोर्टान सुनावणी जाली एडव्होकेट जनरलान देखरेख समितीचो अहवाल कोर्टाक दिलो इंडियन स्कूल ऑफ मायन्साचो सील केल्लो रिपोर्टय सॉलिसिटर जनरलान कोर्टाक दिलो इतले मजगती साठोवन दवरिल्ले 5 मिलियन टन मिनाची ई पावणी सोमारा सकाळसावन सुरू जाली एडव्होकेट जनरलान ई पावणेचो रिपोर्ट कोर्टाक दिलो गोंयान मायनिंगाचेर कितली मर्यादा घालप आनी कितले मीन काडप ताचेर सुचोवणी करूंक कॅपिंग समितीन आनीक 3 म्हयने मागल्यात तात्पुरतो उपाय म्हूण आमकां रिपोर्ट दियात आनी उपरांत फुडल्या सप्तकान निमणो अहवाल दी अशें मायनिंग प्रतिनिधींचें म्हणणें निमणो निर्णय दिव मेरेन मायनिंग सुरू जावंक शकना अशें सुप्रीम कोर्टान स्पश्ट केलां गोंयची मायनिंग केस आतां 24 मार्चाक सुनावणेक येतली निरीचो अहवाल सरकारान मानून घेतला अशें एडव्होकेट जनरलान सांगलें निरीच्या रिपोर्टाच्या आदाराचेर अहवाल तयार करपाक कोर्टान गोंयाक वेळ दिला एनवायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंटाचो रिपोर्ट इंडियन स्कूल ऑफ मायन्सान कोर्टाक दिला हो रिपोर्ट 3 वॉल्युमांचो आसा Supreme Court has indicated, I think, as a end of March as a giving the judgment. They asked for the complete report by 15th of March, right? So, and end of March, beginning of April may be the judgment. What they asked is 3 months.
But the court told them to give it by 15th of March. So where is the question left? तेजपालाक जामीन अर्जाचेर कसलीच अंतरीम थाकाय दिवंक हायकोर्टान न्हयकार दिलो. आपल्या आड सुडाचें राजकारण चल्लां म्हूण दावो करून तरुण तेजपालान हॉटेलांतली सीसीटीव्ही फुटेज तपासून पळोवची म्हूण मागला. मंगळारा हायकोर्टात आयिल्लो तेन्ना ताका मिडियान धरलो. सत्र न्यायालयान जामीन न्हयकारिल्ल्यान तेजपाल हायकोर्टात गेला. ताच्या आड क्रायम ब्रांचीन आरोपपत्र घाल्ल्यान जामीन अर्जांत तेजपालाक कांय दुरुस्त्यो करच्यो पडटल्यो. 30 नोव्हेंबरा सावन तो कादयत आसा. ताच्या अर्जाचेर आतां 4 मार्चाक सुनावणी जातली. Sir, how do you respond to the allegations? The charge sheet is political vendetta. It is nothing else. Ask for the CCTV footage. Ask them for the CCTV footage, and everything will be clear. लैंगिक अत्याचाराचे केशीत तेहलकाचो आदलो एडिटर इन चीफ तरुण तेजपालाच्या जामीन अर्जाचेर मंगळारा हायकोर्टात सुनावणी जाली. हायकोर्टान तेजपालाक कसलीच अंतरीम थाकाय दिवंक ना. तेजपालान हायकोर्टात जामीन अर्ज घाले उपरांत क्रायम ब्रांचीन ताच्या आड आरोपपत्र घाला. सोमारा क्रायम ब्रांचीन सुमार 2700 पानांचे आरोपपत्र घाले. तातूंत पुलिसांनी 152 साक्षीदारांक जोडल्यात. तेजपालाच्या अर्जा उपरांत आरोपपत्र घाल्ल्यान आता परिस्थिती बदलल्या. ताका लागून तेजपालाक ताच्या जामीन अर्जात ताका कांय डॉक्युमेंट जोडचे पडटले. घडये जामिने खातीर परत ट्रायल कोर्टा मुखार वचचो पडटलो. हाका लागून तेजपालाच्या जामीन अर्जाचेर हायकोर्टान आता फुडली सुनावणी 4 मार्चाक जातली. तेजपाल म्हणटा हे सगळे ताचे आड राजकी कारस्थान. आपल्याक फसयला असो आरोप तरुण तेजपालान केलो. हॉटेलांतली सीसीटीव्ही फुटेज पळयात, सगळे कितें ते स्पश्ट जातले असो दावो तेजपालान हायकोर्टा भायर मिडियान ताका आडयलो तेन्ना केलो. Sir, how do you respond to the allegations? The charge sheet is political vendetta. It is nothing else. Ask for the CCTV footage. Ask them for the CCTV footage, and everything will be clear. 4 मार्च मेरेन तेजपालाक कसलीच अंतरीम थाकाय हायकोर्टान दिल्ली ना. ताचे आड आरोपपत्र घाल्ल्यान हायकोर्टाच ताचो अर्ज आयकून घेता काय ताका परत ट्रायल कोर्टान धाडटा ते 4 मार्चाकच स्पश्ट जातले. मात तेजपाल सुडाचे राजकारणाचो मुद्दो लावन धरपाचे तयारेन आसा. मुकेश कुमार आणि तुळशीदास च्यारी, प्रुडंटा खातीर. दाबोळेच्या नव्या टर्मिनलाचेर आज सावन विमानां देवंक लागली. मुंबय सावन 170 पॅसेंजरांक घेवन गो एराची फ्लायट देवली. नव्या टर्मिनलाचेर रावन दाबोळेचो आमदार माविनान विमान प्रवाशांक येवकार दिलो. माविन म्हणटात टर्मिनलाचे सगळे काम पुराय जावन तो सुरू करता म्हणल्यार कावळे म्हातारे जावपाचे म्हण आसा तसो सुरू केला. वास्कोचो आमदार म्हणटा सगळे काम जावचे पयलींच तो चालू करपाक गडबड घाल्या. वेंचणूक आचार संहिता लागू जावंक मोजकेच दीस उरिल्ल्यान दाबोळे विमानतळावेलो नवो टर्मिनल पुरायपणान सुरू करपाची काँग्रेसीक ताकतीक लागल्या. दाबोळे विमानतळावेलो नवो टर्मिनल 25 जानेरा सावन पुरायपणान सुरू जावपाचो आशिल्लो. मात ब्युरो ऑफ सिव्हिल एव्हिएशना कडल्यान सेक्युरिटीची मान्यताय मेळूंक नाशिल्ल्यान मुहूर्त फुडें धुकलचो पडलो. 100% सगळे काम जावन एअरपोर्ट आमी चालू करतले वा न्यू एअरपोर्ट विंग आमी चालू करतले केन्ना जावपा पावपाना म्हणून आमी तांकां फोर्स करून आता अरायवल्स तेणी सुरू केला. माविन ही घोषणा करता थंय आसा. वास्कोच्या आमदारान सोमारा सांजे पत्रकार परिशद घेतली. तो म्हणटा टर्मिनलाचें काम अजून सारकें जाल्लेच ना. घाई गडबड कित्याक? हांव आतां एअरपोर्ट वचून येयला आनी हांवें नोटीस केला की एअरपोर्ट इज इनकम्प्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट्स एंड आय हर्ड दॅट इवन द एअरपोर्ट अथॉरिटी इज प्रेशरायझिंग एअरलायन्स like spice jet to ship from 19th. So all the operations there, and it's not possible. They have not taken the stakeholders into confidence. लोकसभेची वेंचणूक लागीं पाविल्ल्यान मोपा दाबोळे विमानतळाचो विशय तकली वयर काडटा. तातल्या तातूंत वेंचणूक आचार संहिते पयलीं दाबोळेचो नवो टर्मिनल सुरू करून श्रेय घेवंक आतां जो तो सर्तीक पेटला. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर दिशांत परब. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.